आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां समेस्तांक आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या आयच्या अंगड्याक मोगाचो येवकार. आज आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो 16वो अंगडो तुमचे मुखार सदर करनसांव. हर एका बुधवारा नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन आमी येता आसतना आयच्या अंगड्याचो विशय खंयचे, आयचो अंगडो खंयच्या विशयाचेर आमी सदर करनसांव म्हळ्यार आज कोंकणी संस्थे आमच्या बोवारी आमचे जायतितले संस्थे आसात. कोंकणी क्रिस्तांवांनी चलोवन व्हरचे संस्थे आसूंक पुरो वा कोंकणी उलोवच्या लोकांनी चलोवन व्हरचे सवार संस्थे आसात. हे सर्व संस्थे आमच्या समाजाच्या लोकां खातीर जात कात भेद नासतना वावरले आसात, सेवा दिवन आसात. असल्या सर्व संस्थे विशयांत इल्लीशी माहिती आमी जाणा जावया. तुमचे लागीं असली माहिती सांगात आमी वांटून घेवया आनी आमचे लागीं असली माहिती तुमकां वांटून घेता. तर आयच्या अंगड्याचो विशय कोंकणी संस्थे ह्या विशयान इसारच्या सवालांक तुम्ही जबाब दिवयेत आणि आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक जावन आसात युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर. हर एका अंगड्याच्या पयल्या लाखी विनराक फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड तांचे तावन इनाम जावन मेळटा. तांचे सांगाता आमच्या कार्याक सांगात दिल्ली आसात मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, तशेंच लाकिनी केक शॉप, तांच्या सांगाता रेक्सिन सेंटर, आयडियल चिकन आणि वी टेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग्स. आमच्या सर्व स्पॉन्सरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयचें कार्य आयचो अंगडो आमी सुरू करता. आणि पयले सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार येवन आसा. सवाल पळया, इल्लेशे चिंता जबाब कितें म्हूण उलो करून तुमी आमकां जबाब दिवचे. आनी पयले सवाल अशें आसा, फादर मुल्लर संस्थेचो प्रस्तुत डिरेक्टर कोण? तुमकां थंयसर 4 ऑप्शनां दिल्यात. आमच्या मंगळुरांत आसचें फादर मुल्लर्स चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स, एक नवार्दीक आस्पत्रे, नवार्दीक संस्थो आमचोच संस्थो जावन आसा. आनी ह्या संस्थेचो प्रस्तुत डिरेक्टर कोण? तुमकां 4 ऑप्शनां थंयसर दिल्यात. फादर रिचर्ड कुवेल्लो, फादर अजित मेनेझस, फादर मायकल सांतोमायोर आनी फादर फावस्तीन लुकास लोबो. पयलो उलो हांगासर आसा पेर्मानूर तावन प्रकाश लायनार आसा. हॅलो हॅलो, नमस्कार. नमस्कार प्रकाश बाब. आयच्या अंगड्यांत आमच्या संस्थे विशयांत आमी उलयता. पयले सवाल येदोळूच घाल्लें आसा, कितें जबाब म्हणटात? आन्सर हे रिचर्ड कोवेल. फादर रिचर्ड कुवेल्लो म्हणटात न्ही. देव बरें करूं मनेस प्रकाश कॉल केल्याक. मुख्लो उलो शक्तीनगर तावन रिना पेरेरा लायनार आसा. रिना बाय नमस्कार. नमस्कार. आन्सर नंबर डी, फावस्तीन लुकास लोबो. फादर फावस्तीन लुकास लोबो न्ही. ऑप्शनां येसाक बापांची नांवां दिल्यात, कितें गौरवान आमी लेखया, फादर म्हूण आमी आपया. जायत गी रिना बाय. मुख्लो उलो आसा आंजेलूर तावन जेरी पिंटो लायनार आसा. हॅलो. हॅलो, नमस्कार तुमकां. कितें करतात तुमची बाबत सांगा पळया. आमी इलेक्ट्रिशियन प्लंबर. सवालाक जाप कितें म्हण सांगतात? डी डी फावस्तीन लोबो. फादर फावस्तीन लोबो म्हणटात. वय डी डी. फादर रिचर्ड कुवेल्लो न्ही गी. म्हाका फादर रिचर्ड कुवेल्लो म्हण दिसता. पयलें सो म्हणटात गी. वय वय वय. आतां बदलला म्हणटात गे. आतां बदलला. ओके, देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. देव बरें करूं. ओके. मुख्लो उलो कद्री तावन स्टानी पिंटो लायनार आसा. स्टानियम नमस्कार. हॅलो. स्टानियम
जाप कितें म्हणटा आतां डी फावस्टीन फादर फाउस्तीन लुकस लोबो म्हणटात गी वय वय ह्या सांग बापाची नांवां सांगतना फादर म्हण आमी उल्लेख करया तांकां दिवचो गौरव दिवया जायत गी जाय जाय ओके देव बरें करूं उलो केल्लाक मुक्लो उलो निर्मार्गात ಅವನು विल्सन लायनर आसा हॅलो विल्सन हॅलो विल्सन नमस्कार नमस्कार सर सो विल्सन लागी हाच्या आदी उलयलागी म्हणून न्ही वय उरलात बरं उरला पुढच्या हप्त्यात उरला परच्या हप्त्यात उलयला तशें वयल्या हप्त्यात उलयलागी वय वय उरला सर उरला विल्सनाक आतां हर एक पुटी कॉल मेळटा आमच्या लोकांक क्युरियोसिटी आतां आणि कॉल price मेळटा माझं जाल्यार मिळवा. कितले पुटी प्रयत्न करीचे मस्त पुढे करते प्राईज तुम्हाला प्राईज मिळणार हा मस्त पुटी तर प्राइज एक पुटी मेळोन दिने मागीर इल्ले ब्रेक दिता गे म्हणून विल्सन विल्सन साप कितें म्हणटाय सांग पदमुल्ल संस्थाचो प्रस्तुत डिरेक्टर कोण ऑप्शन डी सर ऑप्शन डी म्हणटाय की जाप वाचून सांग फावस्टीन लुकस लोबो परत एक पुटी म्हणटाय गे ऑप्शन डी सर ऑप्शन डी फादर फाउस्तीन लुकस लोबो म्हणटाय वय वय सर ओके देव बरें करूं विल्सन उलो केल्लाक मुक्लो उलो देरे बैलतावन रनिटा लायनर आसा हॅलो हॅलो सो रनिटा बाय नमस्कार नमस्कार कितें करतात तुमी हांव आतां प्रस्तुत घरात आसा घरात हांव एक स्मॉल बिझनेस करन आसा घरांतून बिझनेस करनासत घरा कोण सकट आसा आतां घरा आमी सुमार जाणां आसा मांव हा. आसा म्हणजे माय आसा भुरगीं आसात सासूमाय आसा आतां सगळ्यांनी सांगाता म्हणून कितें जबाब म्हणून निर्धार केला डी फादर फावस्टीन लुकस लोबो ऑप्शन डी फादर फाउस्तीन लुकस लोबो म्हणटात न्ही येस येस फादर मायकल सांतोमायर जावचें ना गे ना जाप ना 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 शुअर गी गॅरंटी गे वय 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 फादर फावस्टीन लुकस ओके देव बरें करूं रेनिटा कॉल केल्ला हाका मुक्लो उलो बीजे तावन ज्योती लायनर आसा हॅलो हॅलो सो ज्योती नमस्कार नमस्कार येस जाप कितें म्हणटाय ज्योती डी फावस्टीन लोबो सी गी डी गी डी 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 ऑप्शन डी फादर फाउस्तीन लुकस लोबो म्हणटाय वय 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 करेक्ट करेक्ट न्ही आतां हांवें करेक्ट म्हणचे की तुमी करेक्ट म्हणचे गे हांवें सांगलें आता तुम्ही करेक्ट म्हणले म्हणचे न्ही वय हांवें सांगलें करेक्ट म्हणून सांगते तितलें हांव करेक्ट म्हणा जाल्यार इल्लो वेळ तुमी राखाचे जायत गे ओके ओके देव बरें करूं ज्योती मुक्लो उलो उजिरे तावन जानेट लायनर आसा हॅलो 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 जानेट बाय हॅलो सर गुड इव्हनिंग नमस्कार तुमकां जानेट बाय नमस्ते जानेट बाय कितें करतात तुमी हांव घरात सर घरात आसात कोण सकट आसा तुमगेर घरा हांव म्हजो नवरो मागीर माय आनी मावशी जाप कितें म्हणटात जाप ती फादर मायर ऑप्शन सी फादर मायकल सांतोमायर म्हणटात न्ही वय दुसऱ्यांनी दिल्ली जबाब आयकली की तुमी ऐकली फादर आयकले तर तुमच्या प्रकार फादर मायकल सांतोमायर सांतोमायर. फादर मुल्ला संस्थाचो डिरेक्टर प्रस्तुत डिरेक्टर म्हणटात वय ओके देव बरें करूं मुक्लो उलो इस्रायल तावन सुनील लायनर आसा हॅलो 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 ये क्वेश्चन आन्सर सी मायकल सांतोमायर आन्सर ऑप्शन सी मायकल सांतोमायर म्हणटात वय वय पत्रपाक पळयला गे तुमी वय वय हांव पळयत येत आसा केदाळे म्हळ्यार हांव हांगासो बेलमांडचो एक्चुली गांवांत हां वय वय तशें फादर मायकल म्हाका सांतोमायर पळयता. एक 2 महिन्या पयले एका म्हयन्या पयले आनी एक कडेन सेवा दिवन आसलो खंय म्हण सांगयेत गे आनी कडेन गुर्तना म्हाका आतां उडास ना ओके तर तुमच्या प्रकार प्रस्तुत डिरेक्टर मनात एक बाब मायकल सांतोमायर म्हणटात मायकल सांतोमायर वय वय ओके वय देव बरें करूं सुनील उलो केल्लाक मुक्लो उलो बंटवळ तावन विनोद लायनर आसा हॅलो विनोद हॅलो सो विनोद नमस्कार नमस्कार सो विनोद जाप कितें म्हण सांगताय ऑप्शन डी ऑप्शन डी फादर फाउस्तीन लोबो म्हणटाय ओके देव बरें करूं उलो केल्लाक मुक्लो उलो आसा बिजे तावन अनिल डिकोस्ता हॅलो हॅलो सो अनिल बाब हां काय फादर मुल्लर संस्थाचो प्रस्तुत डिरेक्टर कोण म्हण सांगता आतां डी 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 म्हळ्यार जाप इल्लें वाचून सांगा पळया
फादर लुकास लोबो. फादर फाउस्तीन लुकास लोबो म्हणटात. पत्रापाक म्हणलात की तुम्ही? ना. ओके, तरी तुम्ही फादर फाउस्तीन लुकास लोबो म्हण सांगता आता. वय. पळया तुमची जाप सारकी की ना गी म्हणिल्लो वेळ तुम्ही राखा जाय. देव बरें करूं उलो केल्ला का. ओके. येस. मुक्लो उलो हांगासर आसा कुलशेकर तावन मोनिका लायनर आसा. मोनिका बाय. हा सांगा तुम्ही. सो मोनिका बाईक नमस्कार. नमस्कार तुमचा. कितें करतात कुलशेकरान तुम्ही? आम्ही घरात असो. घरात आसात न्हय. जाप कितें म्हणटा आता? डी फाउस्टीन लुकास लोबो. ऑप्शन डी फादर फाउस्तीन लुकास लोबो म्हणटात न्हय. वय. ओके, देव बरें करूं उलो केल्ला का. मुक्लो उलो आसा शक्तीनगर तावन ग्लॅडविन लायनर आसा. हॅलो हॅलो. नमस्कार ग्लॅडविन. नमस्ते येस ग्लॅडविन कितें करता तुम्ही? हांव शिकता. शिकता खंयच्या क्लासींत? हांव 6th स्टँडर्ड. खंयच्या क्लासींत? 6th स्टँडर्ड. कोंकणीन म्हणी येत गे. हॅलो. 6th कोंकणीन कितें म्हणटात? 7th. हा, 7 शिकताय न्हय. वय. आता डिरेक्टर कोण म्हण सांग म्हाका. फादर लुकास लोबो. ओके, फादर फाउस्तीन लुकास लोबो म्हणटाय. शक्तीनगरांत ती संस्थे आसात, खंयचे 1-2 संस्थेचे उल्लेख करयेत गे. गुर्तू ना गे. हा. फाल्यां मम्मी नातल्या डॅडी कडेन सांग एक रावंड शक्तीनगर भोवंक आपून व्हरूंक जायत गे. वय. ओके, देव बरें करूं कॉल केला. मुक्लो उलो आसा अंजेलूर तावन जुडी लसरादो लायनर आसा. जुडी बाय. हॅलो. येस. येस, जाप कितें म्हणटा आता? जाप डी फादर फाउस्टीन लुकास लोबो. फादर फाउस्तीन लुकास लोबो म्हणटात न्हय. वय. आमच्या कोंकणी संस्थेक 2 कोंकणी संस्थांची नांवां सांगयेत गी म्हाका. आता एक संस्था मेदोळू तूं सांगलें फादर मुल्लर म्हणून. मागीर हांगा तुमी फादर मुल्लर आसा, बेरळ कंटे आसा. होमिओपॅथीचे आसा थंय. मागीर सिस्टरांची कॉन्वेंटा इस्कॉला मुक्तात. मस्त आसा जशें मागीर कोंकणी. सीओडीपी नंतर आमचो संस्था आसा. शांती किरण आसा नंतर. वय. मागीर इल्लेशे इस्कॉला मुखार पादवा मुक्तात. थंय गेल्यार पादवा इस्कॉल आसा, कॉलेज आसा, डिग्री कॉलेज आसा, वय. सीओडीपी आसा न्हय. वय. देव बरें करूं जुडी बाय उलो केल्ला का. मुक्लो उलो आसा. मुक्लो उलो ही जुडीत, पूण ही जुडी फरार तावन. हॅलो. हॅलो. जबाब कितें म्हणटात? रिचर्ड कुएलो. ऑप्शन ए फादर रिचर्ड कुएल्लो म्हणटात. वय. तुमकां कळीत आसा गी वा घरच्यांनी सांगून दिलें गी? ना जाता आमकां. तुमकां कळीत आसा न्हय. वय. तुमी काय फादर मुल्लराक गेल्लात गी? वय. आमी वचून आसा. कितें? आमी वचून आसा ते. ओके, तुमी थंय वावर करतात गे वचून तसा म्हणल्यार? ना सर ना. वय गे. ओके, जावं दी. तुम्ही जबाब दिल्या. देव बरें करूं जबाब दिल्या का. थँक्यू. अशेंच कॉल करा. रायट. ओके. मुक्लो उलो आसा उर्वा तावन अनिता लायनर आसा. हॅलो. हॅलो. अनिता बाईक नमस्कार. हॅलो नमस्कार. सो अनिता बाई कितें करतात तुमी? आम्ही आता पळोवनच आसा. आता टीव्ही पळोवन आसा ना तर कितें होय. करतात? कामाक वेतात गी घरात ना आसचे आमी गी? घरात आसा. घरात आसचे न्हय. वय. ओके, आता कितें निर्धार केला? जाप कितें म्हण तुमी निर्धार केला? आता डी फादर फाउस्टीन लुकास लोबो. ऑप्शन डी फादर फाउस्तीन लुकास लोबो म्हणटात. जावं दी. देव बरें करूं उलो केल्लाक. मोगाच्या वीक्षकोन हांगासर पहिल्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता. हफ्त्याचे सवाल. ह्या हफ्त्यांत कितें आमी सवाल हाडला ते पळया तुमच्या टीव्ही पडद्यार. हफ्त्याचे सवाल अशें आसा. आयले वार 25 वर्सां संपयिल्लो गल्फांतल्या कोंकणी बरयणारांचो संघ खंयचो? 4 ऑप्शनां तुमकां थंयसर दिल्यान. कोंकणी कुटाम बारेन, बरपे मित्र मस्कत, आंगण कोंकणीचें सौदी अरेबिया, दायची दुबय, UAE. ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां एका हफ्त्या भितर धाडचे आनी आमचे नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्यार डिस्प्ले जावन आसा. 9380043073 ह्या नंबराक तुम्ही व्हॉट्सअप करता आसतना तुमचें नांव, गांव,
जबाब कितें आनी तुमचे कॉन्टॅक्ट नंबर आमकां तुमी एका हप्त्या भितर धाडचे आनी आमच्या कार्या विशयान तुमची सल्हा सूचना आसल्यार आमच्या प्रोग्राम कॉर्डिनेटराक तुमी संपर्क करियेत. आयच्या अंगड्यांत आमी कोंकणी संस्था विशयांत आमी उलोवन आसा वदळूचो पयले सवाल घाल्लें आसा. 12 जाणांनी आज उलो कर्ण हांगासर जबाब दिल्ली आसा. तर सारकी जाप पळोवचो वेळ. फदमुल्ला संस्थेचो प्रस्तुत डिरेक्टर कोण म्हूण आसले सवाल आनी प्रस्तुत थंयसर डिरेक्टर जावन सेवा दिवन असो मनादीक बाप फाउस्तीन लुकास लोबो आनी हाच्या सांगाता आडळतेदार जावन मनादीक बाप मायकल सांतुमायर हाणें आयल्या वारस जबाबदारी घेतिल्ली आसा. आनी मनादीक बाप रिचर्ड कुवेल्लो फदमुल्ला संस्थेचो आदलो डिरेक्टर आनी फादर अजित मिनेझस आदलो आडळतेदार. तर ह्या सवालाक सारकी जबाब ऑप्शन डी फादर फाउस्तीन लुकास लोबो. आदल्या हफ्त्यांत आमी एक म्युजिकल राउंड काडिल्लो आनी पदां तुमच्या मुखार सादर केल्लीं. आदल्या हफ्त्याचे वॉट्सॅप सवालाक जाप पळोवचो वेळ. आनी सवाल अशें आसलें, कवळेचें नांव तिसरी चीट आनी ही विल्फी रेबिंबसाची 12वी कवळी. ह्या पदांत बोटलेर पेद्रू जुवांतर चामादोराचें नांव कितें? आमी पोदी तुमकां आयकुचें बरें केल्लें आसा आदल्या अंकड्यांत आनी सारकी जबाब आसा ऑप्शन बी लाद्रू. 12 जाणांनी आमकां सारकी जाप दिल्ली आसा आनी सारकी जबाब दिल्ल्या पैकी हांकां इनाम फावो जाता. निश्चित लुईस कटापाडी हाका नमान बाळोक जेजू मैनाळे लाभता. नॅन्सी डिसोजा मुल्की दैवीक अमृत मैनाळे. विलियम वाज मानूरू निर्मार्गा आर्सो मैनाळे. अश्विन डिकोसा कुलशेखर उजवाड पंद्राळे. रोमियोज डिसोजा बिजय आमचो संदेश मैनाळे. अल्बर्ट लसरादो आंजेलोर रेगिस्तानांतले फुल. फ्लाविया आल्बुकर्कची कोंकणीक अनुवाद केल्लो बूक मूळ वारीस डिरी. मिनाल दियांता लोबो देरेबैल स्टानी बेळासो काणयेचो पुंजो आनी फ्लोरिन अल्फोन्सो कोप्पळा उडुपी हिका सेवाक मैनाळे लाभता. पत्रांची वर्गणी दिवचो आमचो उद्देश इतलोच. पत्रां कोंकणी लोकांक पावो जाय, कोंकणी वचपी सडा जाय म्हणून. त्या खातीर कोणाक सकट पत्रां इनाम जावन लाभल्यांत तो उद्देश जारी जावचे बरी तुमी पळयची ती आमची विनंती जावन आसा. त्या खातीर कोणाच्या नंबर वा कोणाच्या एड्रेसार ती वर्गणी धाडी जाय म्हणून तुमी आमकां तळसीत आसतना कोण वाचता तांकांच ती वर्गणी पावचे बरी पळया वा तुमी एक वाचचे तें अभिरूच हाडून कोंकणी पत्रां वाचूंक तुमी सुरवात करचें. तर ह्या वेळार दुसरें सवाल कितें म्हूण पळया. आमच्या संस्थे विशयांत दुसरें सवाल कितें आसतलें तुमच्या टीव्ही पडद्यार. आयच्या अंकड्याचें दुसरें सवाल अशें आसा, कोंकणी निरंतरी मुखांतर कोंकणींत गिन्नेस दाखलो ह्या संस्थ्यान रचुल्लो जावन आसा. आनी 4 ऑप्शनां तुमकां थंयसर दिल्यांत. सान लुईस कॉलेज, मांडसोबाण, दायची दुबाय, कविता ट्रस्ट. एका पुर्बाचें कार्य आमच्याच बोवारी हांगासर जाल्लें आसा 12 वर्सां आदीं. कोंकणी निरंतरी म्हणल्या काल आनी हे एक गिन्नेस दाखलो रचुल्लें एक कार्य जावन आसा आनी खंयच्या संस्थे मुखांतर हें कार्य जाल्लें म्हूण तुमी आमकां उलो करचें आनी जबाब दिवच्याक हांगासर आयरीन लायनर आसा. आयरीन बाय ताकोड येता. नमस्कार. नमस्कार सर. ओके आयरीन बाय, सवाल पळयलें गे? पळयलें. सवालाक जाप कितें म्हूण सांगता आतां? परतून घालया गे टीव्ही. येस, परतान घालता. परतान तुमच्या टीव्ही पडद्यार सवाल येता. कोंकणी निरंतरी मुखांतर कोंकणींत गिन्नेस दाखलो ह्या संस्थ्यान केल्लो. खंयचो संस्थो? कविता ट्रस्ट. ऑप्शन डी घे. म्हाका गुर्तू न्हू मायत ना म्हाका चड. तुमी खंयची जाप म्हणटात तेत जाप म्हूण हांव कन्सिडर करता. कविता ट्रस्ट म्हणटात गे. गिन्नेस करून आता न्ही. दायची दुबाय. दायची दुबाय ग. दायची दुबाय. आता दायची दुबाय लॉक करीची गे कविता ट्रस्ट लॉक करीची गे? कविता ट्रस्ट. कविता ट्रस्ट पक्काने परतान चेंज करूंक ना न्ही? जाय जाय. ओके ओके, देव बरें करूं आयरीन बाय उलो केल्ल्याक. ओके थँक्यू. मुखलो उलो निड्डोडी तावन विल्मा लायनर आसा. हॅलो. हॅलो. सो विल्मा नमस्कार. नमस्कार. सवाल आयला कोंकणी निरंतरी हाच्या विशयांत आयकलां गे? वय वय ऐकला. ओके, तर खंयच्या संस्थ्यान गिन्नीस दाखलो केल्लो? ऑप्शन डी मांडसोबाण. ऑप्शन बी मांडसोबाण म्हणटात.
वय गॅरंटी गी पक्का गी वय पक्का ओके देव बरें करूं उलो केल्लाक जबाब सारकी गी नांगी पळया मुखलो उलो आसा निर्मार्गात हांव रॉकी लायनर आसा रॉक्याम नमस्कार 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 सो रॉक्याम आज कोंकणी संस्थे विशयांत आमी उलयता एक 2 वा 3 कोंकणी संस्थांची नांवां सांगयेत गी म्हाका कॉलेज कॉलेज सान लुईस कॉलेज ऑप्शन दिल्ली तर सांगा नाका दुसरी सांगा ऑप्शन नातली सांगा जायत गे कितें कॉलेज आता जाप सान लुईस कॉलेज गी वय करेक्ट कोंकणी निरंतरी जाल्यार सान लुईस कॉलेज म्हणटात वय ओके थंयसर ऑप्शनां दिल्ली सोड न्हू खंयची 2 कोंकणी संस्थाची आमच्या संस्थाची नांवां सांगयेत गे खंयची सांगली माणसोबण आता हांव चिंता रॉकी म्हाका फुल्ल कन्फ्यूज करून घालें गे म्हणून दिसता कितें म्हणटात आतां तुमी हांवें एक सवाल विचारले टीव्हीर आनी एक सवाल केले तुमी सान लुईस कॉलेज म्हणलें माणसोबाण म्हणून म्हाका एक क्लॅरिटी दिया आतां ओके आमी विचारल्या सवालाक जाप कितें म्हणटा तुमी सान लुईस कॉलेज की माणसोबाण गे सान लुईस कॉलेज म्हणटात न्हू चड कन्फ्युजन करना तुमकां देव बरें करूं उलो केल्ल्याक ओके मोगाच्या वीक्षकांनो जर आमच्या बुवारी जावंपूर आमच्या मंगळुरांत जाय तितले शिकपी आमी पळयता तर खंय एक कडेन फाटल्या मस्त वर्सां आदीं हांगासर आमच्याच संस्थान शिकून उंचल्या पावंडाक पावल्लीं जाय तितलीं जाणां आसात आमचे संस्थे फकत शिकपा शेतांत लोकांची सेवा करता मात्र न्हय आसता हेर सबार शेतांत ती सेवा करनासा जावंपूर शिकपा शेतांत भोव प्रमुख जावन आमकां पळोवंक मेळटा भलायकेच्या शेतांत जाय तितलीं आस्पत्रे आसात आनी सबार लोकांची सेवा करनासा जात कात भेद नासता तितलें मात्र न्हय आसता युवा जाणां की थंयसर वचून डॉक्टर जावंगी वा नर्स जावंगी तांकां शिकोवंकी मेळटा तितलें मात्र न्हय आसता विविध पत्रां आसात पत्रां चलोवचे संस्थे आमचे बोवारी आसा आनी कोंकणी खातीर वावुरचे कोंकणी संस्कृती खातीर वावुरचे संस्थे आमचे मजगत आमकां चडावत पळोवंक मेळटा आनी अशें उलयता आसतना मुखलो उलो हांगासर आसा मुंबय तावन सिसिलिया लायनर आसा नमस्कार हॅलो नमस्कार सिसिलिया बाय हा नमस्कार कशे आहात तुम्ही आमी बरीं आसा तुमी जाप सांगतात गी जाप कितें म्हण सांगयेत गे ओय ऑप्शन बी मानसपण ऑप्शन बी मांडसोबाण म्हणटात वय वय तुमी मुळान मुंबय चित्तगी वा मंगळुरी गी नाही नाही गावात मोठबिद्री हॉस्पिटल गांवांत मुडबिद्र येवनच आसतात गी गांवाक वय वय गावा येते असता ओके देव बरें करूं जाप दिल्ल्याक ओके कशे आहात तुम्ही आमी बरीं आसा तुमी पुरो सगळीं बरीं आसा म्हणपाक येता तुमचो कार्यक्रम बरो लागता म्हाका केदाळे पळोवन आसतात न्हय वय वय एवरी वेनसडे राखून आसा वय ओके खूब बरें देव बरें करूं अशें देव बरें करूं न्ही तुमकां ओके ऑप्शन बी मानसपण जाय सिसिलिया बाय देव बरें करूं मुखलो उलो आसा पेरमनूर तावन लीना लायनर आसा हॅलो लीना बाय नमस्कार नमस्कार कितें तुमचे विशयांत इल्लें सांगा पळया इल्लें वळख करून दिया आम्ही कर्मन होतो हां पेरमनूर तावन कितें करता तुमी घरात असते सो घराच आसता न्हय एक सवाल तुमकां येदोळचो गेल्लें आसा सवालाक जाप कितें म्हणटात कोंकणी निरंतरी मुखांत्र कोंकणींत गिन्नेस दाखलो ह्या संस्थ्यान केल्लो मांडसोबाण म्हणटात गी मांडसोबाणाक गुरकार म्हण आसा गुरकार कोण कळीत आसा गे ना कळीच ना कळीत ना गे ना ना देव बरें करूं उलो केल्ल्याक आनी मुखलो उलो आसा बंटवळ तावन सिल्विया लायनर आसा हॅलो सिल्विया नमस्कार तुमकां नमस्कार बंटवळान कितें करता तुमी आम्ही घरात आसा तुमी घराच आसता आनी आमचें कार्य पळोवन आसात गी वय वय आता पयली हांवें आन्सर धाडले सुमार म्हाका हांवें धाडले म्हाका डायरेक्ट आतां आन्सर सांगया म्हणून येदोळ मेळोन न्ही पूण आज मेळो न्ही म्हूण म्हजी आशा पळया कितें जाता म्हणून जायत गी जाय जाय बी मांड सोबाण बी मांड सोबाण म्हणटा आतां वय वय मांड सोबाण तुमचो खंय आसा ते कोड्याळ कोडयाळांत एरिक रोजारेचे कोडयाळांत खंय आसा मांड सोबाण संस्था शक्तीनगर शक्तीनगरांत आसा न्ही वय वय एरिक रोजारियो
ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. तर मोगाच्या वीक्षकांनो दुसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता. हफ्त्याचे सवाल कितें म्हण परत आमी पळया. हफ्त्याच्या सवालाक एका हफ्त्याचो वेळ तुमकां आसा जाप धाडच्याक. ह्या हफ्त्याचे सवाल आयले वार 25 वर्सां संपयिल्लो गल्फांतल्या कोंकणी बरयणाराचो संघ खंयचो. कोंकणी कुटुंबारेन बरपी मित्र मस्कत, आंगण कोंकणीचे सौदी अरेबिया, दायची दुबय, UAE. ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब कितें म्हण तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचे. व्हॉट्सॲप करूंक असचे नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्यार आसा. 16 जाणां तुमी सेव्ह केले आसतले वा थंयसर असचे QR कोड तुमी स्कॅन करीत डायरेक्ट व्हॉट्सॲपाक वचून तुमची जाप आमकां धाडून दिवचे. दुसरे सवाल विचारलेले आसा तर ह्या सवालाक जाप पळोवचो वेळ. जाप कितें म्हण पळया. आयच्या अंगठ्याचे दुसरे सवाल आशिल्ले कोंकणी निरंतरी मुखांत्र कोंकणींत गिन्नेस दाखलो ह्या संस्थेन केल्लो आनी सारकी जाप आसा मांडसोबाण संस्थो शक्तीनगरांत असो बाबेरी गोजरियो हाचो गुरकार जावन थंयसर कोंकणी वावर चलोवन आसा. सांगात आसा आमच्या ऑप्शनांत आसचे दुसरे 3 संस्थे सालुबीस कॉलेज, फमाद कॉलेज ह्या दिसांनी सालुबीस युनिवर्सिटी जावन एक नवें स्टेटस सालुबीस संस्थाक मेळ्ळें आसा. तशेंच दायजी दुबय म्हणलो एक कोंकणी बरोवप्याचो एक संस्थो. तशेंच तांचो एकतार आनी कविता ट्रस्ट तुमी दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर बिरी बिरी पावस म्हणलें एक कार्य अपुर्बाचें कार्य पळोवन आसात. सो कविता विशयांत तुमकां जाणवाय दिवचें एक कार्य आनी कविता ट्रस्टाच्या मुखेलपणाखाल तें कार्य चलोवन आसा. आदल्या हफ्त्यांत आमच्या कार्याचे विजेत हांगासर आमच्या स्टुडिओ घेवन तांचे इनाम तांणी काणयोन गेल्लीं आसात. तर तांची सळग आमी पळोवन येवया. आमच्या संस्थांद्वारे आमच्या समाजांत जाय तितलें बरेंपण जालां. जावं पुरो शिकपा शेतांत वा धार्मीक शेतांत वा आमच्या समाजांत जावं पुरो जाय तितल्या जाणांच्या उदरगते खातीर आमचे संस्थे वावुरलेले आसात. तर तिसरो सवाल खंयच्या संस्थे विशयांत कोणा विशयांत तर पळोवन येवया. तिसरो सवाल आसा कॅथोलिक सभा मंगळूर हाचो स्थापक अध्यक्ष ऑस्कर फर्नांडीस तर प्रस्तुत अध्यक्ष कोण. 4 ऑप्शनां तुमकां थंयसर दिल्यान रॉल्फी डिकॉस्टा, संतोष डिसोजा आनी लोबो आयवन डिसोजा. ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब कितें म्हण तुमी आमकां उलो करून सांगचें. आनी कॅथोलीक सभा हर एका फिरगजान तांचे घटक पळोवंक मेळटा आनी कॅथोलीक सभा म्हणल्या संघाच्या मुखेलपणाखाल जाय तितली बरी कार्य आमच्या समाजांत जातात, आमच्या इगर्जांनी जाता, आमच्या दियेसजींनी जावन आसात. आनी ह्या संघाचो ह्या कॅथोलीक सभा मंगळूर हाचो स्थापक अध्यक्ष आमकां सोमेस्तांक कळीत आशिल्ल्या प्रकार ऑस्कर फर्नांडीस एक नवार्दीक एक राजकारणी आनी जाय तितले बरेपण समाजा खातीर ताणें केल्लें आसा. आनी प्रस्तुत अध्यक्ष कोण म्हणून सवाल आनी प्रस्तुत अध्यक्ष कोण म्हूण सांगच्याक पयलो उलो हांगासर आसा खै कंबातावनो अल्फ्रेड लायनर आसा. अल्फ्रेड बाब. हॅलो. अल्फ्रेड बाब नमस्कार. नमस्कार. तुम्ही कॅथोलिक सभांत आसात गे. ना ना तुमचा फिरगेजन कॅथोलिक सभा आसा गे. आसा आसा. ओके तर सवालाक जाप कितें म्हणटात. ऑप्शन पळयता काय ऑप्शन बी. ऑप्शन बी म्हणटात गे. वय वय. संतोष डिसोजा. वय वय. ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके ओके. मुखलो उलो निर्मार्गातावन चार्ल्स लायनर आसा. हॅलो. हॅलो हय चार्ल्स बाब. सांगा तुम्ही. येस कितें म्हणटात तुमी. प्रस्तुत अध्यक्ष कॅथोलिक सभाचो कोण. संतोष डिसोजा. संतोष डिसोजा म्हणटात गे. हय. दुसरी 3 ऑप्शन आसात एक पुढे नदर घालचे दुसऱ्या ऑप्शनाचेर. संतोष डिसोजा. आतां असो संतोष डिसोजा म्हणटात गे. ओके देव बरें करूं जबाब दिल्ल्याक. ओके थँक्यू. आयच्या अंगड्यार आमी आमच्या संस्थे विशयांत आमी उलयता आसतना मुखलो उलो हांगासर आसा मनोज सिद्धकट्टे ऑनलायन आसा. हॅलो मनोज. मनोज नमस्कार. हॅलो सर. येस मनोज तुजे विशयान दिल्ले सांग कितें करताय तूं.
हांव जॉब करना आसा बायकांपाडी. काम करन आसाय न्ही. जाप कितें म्हणटाय मनोज? संतोष डिसोजा दी. संतोष डिसोजा म्हणटाय गी. तुमच्या फिरगेजन कॅथोलिक सभा आसा गी? आसा आसा. आसा. तूं संदो गी कॅथोलिक सभेचो? ना ना. ओके. देव बरें करूं. संदो जाय आमच्या फिरगेजन यासच्या संघ संस्थेंत आमी क्रियाळ रितीन आमी मेतेर जावया जायत गे. मुखलो उलो आसा बळकुंजे तावन फ्रांसीन लायनर आसा. हॅलो फ्रांसीन लायनर आसल्यार उलोवचें. ओके. फ्रांसीन म्हणल्यार नांवाचो अर्थ कितें? सो नांवाचो अर्थ सांगताय का जाप सांगताय गे? जाप सांगता. जाप सांगताय. नेक्स्ट टाइम कॉल करतना नांवाचो अर्थ सांगाचे म्हाका जायत गे. राईट. ओके फ्रांसीन कितें म्हणटाय जाप? संतोष डिसोजा. संतोष डिसोजा म्हणटाय. वय कॅथोलिक सभान दिवची सेवा पळोवंक म्हणल्या म्हण चिंता न्ही? वय येस. तुमच्या फिरगेचेंत आसा मो? आसा. ओके फ्रांसीन देव बरें करूं. उलो केल्ल्याक मुखलो उलो आसा मुखा तावन ट्रेसी लायनर आसा. हॅलो ट्रेसी बाई नमस्कार तुमकां. नमस्कार. जाप कितें म्हण निर्धार केला तुमी? बी ऑप्शन. तुमी ऑप्शन बी म्हणल्यार हांव कन्सिडर करता. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके. मोगाच्या वीक्षकांनो आयच्या अंगड्याचें तिसरें सवाल कॅथोलिक सभा मंगळूर हाचो स्थापक अध्यक्ष ऑस्कर फर्नांडीस तर प्रस्तुत अध्यक्ष कोण म्हणून आमचे सवाल आसा जबाब दिवच्याक मुखलो उलो हांगासर केलराय तावन आसा सुनील लायनर आसा. हॅलो सुनील. येस सर. येस सुनील हाच्या आदी उलयला गी? ना हांवें फर्स्ट टायम कॉन्टॅक्ट करचें सर. फर्स्ट टाइम कॉल करचे. आमच्या कार्या विशयान कितें म्हणटाय? बरें जाता दिसता तुमचें कार्य. म्हळ्यार म्हणजे मिसेस येता तो इल्ले सपोर्ट करता येता. हां. ज्योती रोड्रिगस म्हणून. ओके. ज्योती रोड्रिगस तिचें कॉल आयिल्लें गे म्हणून तर. ती करतेच आसता कॉल वय गे. करतेच आसता. तशें ह्या फावटी इल्लेशें ट्राय करया म्हणून हांवें भायर सरलो. ओके. ह्या फावटी तुमकां म्हणलें तर प्रायज कोणाक मेळटा म्हूण पळया. प्रायजाक पयल्या सवालाक जाप दिया म्हाका. ओके सर. बी संतोष डिसोजा. बी संतोष डिसोजा म्हणटात न्ही? येस सर. ओके. देव बरें करून उलो केल्ल्याक. ओके. तर मोगाच्या वीक्षकांनो तिसऱ्या सवालाक जबाब दिवंकाचो वेळ हांगासर संपता. हफ्त्याचो सवाल कितें म्हण परत एक फावटी पळोवचो वेळ. हफ्त्याचो सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार. आयल्या वार 25 वर्सां संपयिल्लो गल्फांतल्या कोंकणी बरयणार हाचो संघ कुंचो आनी थंयसर तुमकां 4 ऑप्शनां दिल्यांत. कोंकणी कुटुंब बारेन, बर्पी मित्र मस्कत, आंगण कोंकणीचे सौदी अरेबिया आनी दायची दुबय UAE. ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जाप कितें म्हण तुमी आमकां एका हफ्त्या भितर वॉट्सॲप करचे आनी वॉट्सॲप करूंक तुमकां थंयसर नंबर आसा 9380043073. ह्या नंबराक वॉट्सॲप करता आसतना तुमचें नांव, गांव आनी जाप कितें म्हूण घाला ताच्या सांगाता तुमकां संपर्क करचो नंबर घालून आमकां तुमी वॉट्सॲप करचें. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो ह्याच हफ्त्याच्या शुक्रारा म्हणजे ऑगस्टाची 15 तारीख आमी स्वातंत्र्योत्सव संभ्रमता आनी ह्या सुवाळ्यार फ्लॉयड मेलो कासिया आमचोच दयची कुटुंबाचो एकलो आनी हाचे तावन काळजांव माळे 2.0 म्हणलें एक अपुर्बाचें एक कार्य संगीत सांज एक विभिन्न रुपार सादर जावन आसा सेंट आग्नेस ऑडिटोरियमांत आनी ह्या कार्याक तुमी जरूर तुमी येवचें आनी कोंकणी कार्याक तुमचो भरपूर मोपाचो पाठिंबो दिया, सांगात दिया. आज हांगा कोणाक प्रायज मेळो ना म्हणून बेजार करचे नाका. फ्लॉयडान सांगलां थंयसरी प्रायजां आसात म्हणून. तर जरूर ऑगस्टाच्या 15 तारखेक सांजेच्या 5 वरार ह्या कार्याक तुमी हजर जावन तुमचो सांगात दिवचो. सांगाता म्हणून हे काळजांव माळे कार्याक यशस्वी आमी करया. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो तिसऱ्या सवालाक जाप कितें म्हण पळया. आयच्या अंगड्याचें तिसरें सवाल आसलें कॅथोलिक सभा मंगळूर हाचो स्थापक अध्यक्ष ऑस्कर फर्नांडीस तर प्रस्तुत अध्यक्ष कोण आनी कॉल केल्या हर एकल्यानी दिल्ली जबाब ऑप्शन बी संतोष डिसोजाच म्हणून. आनी आयवन डिसोजा आमचो MLC आनी अनिल लोबो म्हणलें नांव थंयसर आमी दिलां. MCC बँक हाचो प्रस्तुत चेअरमॅन तो जावन वचून आनी आमी विचारला सवालाक सारकी जबाब ऑप्शन बी संतोष डिसोजा. तर आतां आयला वेळ आयच्या कार्यांत कोण लकी विनर जावन आयल्यात म्हणून आनी जाय तितल्या जाणांची नांवां हांगासर आसच्या लकी बावलांत गेल्लीं आसात. सो इल्लेशें कलोवन पयली चीट काडटा हांकां
युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड इनाम जावन मेळटा आनी कोणाक मेळटा म्हण पळोवचो वेळ निडोड ही तावन विल्मान कॉल केल्लें. विल्मा तुमकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड मेळटा. लागीं 12 टेस्टां तुमी थंयसर वचून करयेत. तुमची भलायकेची तपासणी धर्मार्थ करच्याक एक अवकाश. सांगात आस दुसऱ्या विनराक मानसा वॉटर एंड अम्युजमेंट पार्क हांचे तावन गिफ्ट वॉचर मेळटा. शक्तीनगरा तावन ग्लॅडविनान कॉल केल्लें. ग्लॅडविन तुका मानसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट हांचे तावन गिफ्ट वॉचर मेळटा. यो ₹999 टिकेट टू जॉय म्हणल्यार काल एक अपुरबाचे ऑफर थंयसर चलोवन आसा. लाकेनी हांचे तावन कोणाक केक इनाम जावन मेळटा म्हूण पळोवचो वेळ. आनी नांव आसा बंटवॉल तावन सिल्विया. तुमकां लाकेनी हांचे तावन केक इनाम जावन मेळटा. सिल्विया बंटवॉल. तशेंच आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर कोणाक मेळटा म्हूण पळोवचो वेळ. आयडियल चिकन हांचे गिफ्ट वॉचर लभता. मुक्का तावन ट्रेसी बायन कॉल केल्लें. ट्रेसी बाय तुमकां आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर लभता. तशेंच रेक्झिन सेंटर हांचे गिफ्ट हांचे प्रायज कोणाक मेळटा म्हूण पळोवचो वेळ. बिजय तावन ज्योतीन कॉल केल्ले. ज्योती बिजय तुमकां रेक्झिन सेंटर हांचे तावन एक गिफ्ट वॉचर लभता. परबी पटयता. तशेंच अखेरीचे नांवां मस्त आसात पूण 1 लाख मात्र हांगासर नांव काडलां. आनी केलराय तावन सुनील तुमकां विटेक इलेक्ट्रिकल्स एंड लायटिंग्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर लभता. तुमकां परबी पटयता. कोणाक सकट पैजा मेळ्ळ्यात एका हफ्त्या भितर तुमी आमच्या दफ्तराक येवचें आनी तुमची इनामकाणी घेवचें. केवळ तुमकां येवंक जायना तर तुमच्या मोगाच्यांक धाडा आनी तांकां तांच्या सांगाता तुमची इनामकाणी घेवंक तांकां धाडटा आसतना दया करून तुमची एक ID धाडा. ऑफिशियल एक खंयच्या गव्हर्मेंटाची ID आसा ती तुमी दया करून धाडी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. तर आयच्या आमी दोगी सेजरा रिलोडेड अंगड्यांत आमच्या संस्थ्या विशयांत आमी उलयल्लीं आसात. आमच्या कोंकणी क्रिस्तांवांनी चलयल्ली संस्थी वा कोंकणी उलोवच्या लोकांनी चलोवन व्हेल्ली संस्थी जावंक पुरो. शिकपा शेतांत भलायके शेतांत बँक तशेंच पत्रां प्रेस सांगात आस कोंकणी विशयांत अध्ययन चलोवचें आनी आमच्या संस्कृती विशयांत अध्ययन चलोवचें अशी असली साबार संघ संस्थे आमचे बोवारी आसतना ह्या संघ संस्थ्याक आमी आमचो पाठिंबो दिवचो. कित्याक म्हळ्यार ते आमचे संस्थे जाता तितले ह्या संघ संस्थांनी आमी भाग घेवया आनी तशेंच तांकां आमी उत्तेजन दिवया आनी तांच्या सांगाता आमचे तावन कितें सेवा जाता ती सेवा आमी दिवया अशें आमच्या लोकांक विशेश जावन कोंकणी उलोवच्या लोकांक आमी सांगात दिल्ल्या बरें जातलें. तर हो जावन आसलो आयचो अंगडो. तर मुखल्या हफ्त्यांत मुखल्या बुधवारा आनी एका विशयाचेर नवी सवालां घेवन हांव परत येता. तवळ पर्यंत मोग उडास हांसो सदांच आसो. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा. केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा.